ते हं. कितली ॲप्लिकेशन्स आयली आणि आतापर्यंत ज्या आजच्यान DHEच्या अंडर जितले UG अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स जे ऑफर करतात तांचे ॲडमिशन्स आजच्यान सुरू जाला. ॲडमिशन पोर्टल ओपन केल्लो आसा. आतापर्यंत सकाळच्यान ऑलमोस्ट 4,500 भुरग्यांनी ॲप्लिकेशन केल्ली आसा. ह्या कोर्सीसच्या अंडर ऑलमोस्ट टोटल अराउंड 18 कोर्सीस डिफरंट प्रोग्राम्स भुरग्यां खातीर अवेलेबल आसा. अराउंड अक्रॉस 37 कॉलेजीस जे गोंयान DHEच्या अंडर आसा ते. हे पोर्टल 20 तारीख पर्यंत ओपन आसतलो. ह्या फावटी खूबशे असे नवीनशे प्रोग्राम सुरू जाल्ले आसात जसे वोकेशनल कोर्सीस, BWOC इन बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्वीस अँड इन्शुरन्स. देन जे साई नर्सिंगान कॉलेज आसा, सांखळी कॉलेज आसा, तातूंत जो ऑक्झिलरी नर्सिंग कोर्स आसा ताकाय ॲडमिशन भुरग्यांनी ह्या पोर्टला वयल्यानच करचें पडटलें. परत ज्या भुरग्यांक BA इन संस्कृत करपाचें जे ब्रह्मानंद कॉलेज जी पुणे आसा कॉलेज, ज्या भुरग्यांक थंय ॲडमिशन घेवपाक जाय तांच्यांनी ह्या पोर्टला वयल्यानच एप्लाय करपाक जाय. अशे नवीन खुबशे कोर्सीस आसात की ह्या फावटी नवीन जे ॲड जाल्ले आसा जे भुरग्यांक खबरूय आसचे ना तांच्यांनी त्या पोर्टलार वचून ते कॅन सगळें एक्सप्लोर करपाक मेळटलें तांकां. परत आजूच 10वेचो रिजल्ट जावपाचो आसा. सो म्युझीक कॉलेजीन आफ्टर 10 एक फावंडेशन कोर्स आसता. सो त्या भुरग्यांनी आज रिजल्ट जाल्या नंतर तांच्यांनी जांकां इंट्रस्टेड आसा तांच्यांनी म्युझीक कॉलेजीन फावंडेशन कोर्साकूय अप्लाय करपाक मेळटलें तांकां. आनी एस्पेशली ज्यांचो भुरग्यांचो रिजल्ट आयलो ना CBSE, ICSE बोर्ड, खुबश्या भुरग्यांक ते एक हें उरता की आमकां रिजल्ट आयलो ना तेन्ना आमकां एप्लिकेशन करपाक मेळटलें काय मेळपाना. सो तांकां आमी प्रोविजन करून दवरला. तांच्यांनी एप्लिकेशन करपाक तांकां कंप्लीट करपाक मेळटलें. बट तांचें एडमिशन वील बी सब्जेक्ट टू तांचो रिजल्ट आयल्या नंतर मार्कशीट अपलोड केल्या नंतर.